ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते नित्यानन्दाय। कुमारी श्रीमती अपराधी संको 1005-1005। आजी तुगेल जीवनाचे अंतिम दीस तू कसने बाई जाता नावे ना मक कसले बाई जाता ना। जनन आकस्मिक मरण निश्चित तसी जन्मगरी मरण कित बिवका प्रपंचांत मरण जायनतले अमर जीवी कोणी असदगी मरण बाई ना म्हणतमू तुगेल प्रकार मरण म्हणले कसले मगेल प्रकार नीद म्हणचे तात्कालिक मरण मरण म्हणचे दीर्घकालचे नीद तुगेल जीवनाचे अंतिम आशे कसलस आसेची दुःखक मूल मगेल जीवनांत एकी एक आशेसले ते परिपूर्ण जला आणि कशाला आश्मकना अत वस्त्र बदलावण करतेस यो बच्चा न्याय धर्म सत्य जाव का समाजाचे मंत्र न्यायांग व्यवस्थेन तू चलता स्वतंत्र। न्याय धर्म सत्य जौक समाजाचे मंत्र न्यायांग व्यवस्थेन तो चलता स्वतंत्र। शासकांग न्यायांग कार्यांग भित्तर्यस्य बरी कुतंत्र। शासकांग कार्यांग न्यायांग भित्तर्यस्य बरी कुतंत्र। भित्तर्यस्य बरी कुतंत्र। न्याय धर्म सत्य जौक समाजाचे मंत्र न्यायांग व्यवस्थेन तू चलता स्वतंत्र।
दुर्बळु श्रीमंतले जीवनांतु शांतीय शांतीय जगजांतर अबल वैरी सबलाले शक्ती प्रदर्शन जत्तस निरंतर ಕೆದ್ದನವುಣೆ ಜತ್ತಲ ಹೇ ದೊಗ್ಗಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಅಸೂಚೆ ಅಂತರ मध्य असूचे अंतर न्याय धर्म सत्य चौक समाजाचे मंत्र न्यायांग व्यवस्थेंतु चलता स्वतंत्र कळताना देव कंचे सत्य देव कंचे मिथ्य नक्क जल्ल मक्क सक्कर हनी मीठ दोन्ही विजगता समक्क पथ्य वाईटू चांग अश्य पुरो चांगू वाईट अश्य पुरो तेजी मक्क दिसता नग्न सत्या नग्न सत्या नग्न सत्या ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಆತು ಕಸನ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾ कसलं चरडा तुका एक प्रश्न निमगुचवा निमगी जीवनांत अशे बरी प्रश्न मात्र ताका उत्तर खंयचे येना मम्मा त्या फोटोन तशील बदमिगेल अम्मवा कितले पंत निमगिलेले निमगीत गो तूं एक लेखान पळोवनचे गेल्यार ती तुगो लांब हय जाल्यार अनेक लेखांनी ती तुगो लांब न्हय ती मिगेल अम्म नाही जाल्यार हांव जन्मा कशें येयली तुका तुगो लांबाने 2 सेर तांदूळ दिवन कोणा लक्कीतान विकत घेतिले तावळ दोन तूं हांगा व्हड जातस तू फट्टी सांगतस तशी पळोवनचे गेल्यार आमी कोणेय जन्माक येनीत गो मा आमकां पुरा त्या देवानीची सृश्टी केल्या खंयची एक उद्देशाने खंयची एक कर्तव्या खातीर तांणी आमकां ह्या लोकांत पेटयल्या तें कर्तव्य पूर्ण जायना फुडें तो आमकां ह्या लोकांतून व्हरता कुमारी ए कुमारी वगी यो गो स्कूला वेळ जाता नाणेत तुका मम्मा हांव 7th क्लासांतच मिगेल क्लासांत पुरे जणे दिगिय सांची तोरिय सांची हांव मात सपूरस कित्याक काय पुरा देवागेर सृष्टी गोमा हे पुरा निमगुंचे अधिकारू आमकां ना चरडा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिते गौरी प्रभाते करदर्शनम् मम्मा अम्मल फोटोन तुवें नाव ना हांगा अज्जल फोटोन तुवें हांग नाव ना कसा लाक जन्मा येतना पुरा जाणांक नाव दितात गो जाल्यार मरना फुडें तें नाव आस्ती पास्ती पदवी हे पुरा हांगा सोण वता ती कुमारी या ग स्कूला वेळ झाला मम्मा हांव आतां शालिनी आयली अरे राव गो टिफिन घेऊन वच गो विसर नाका कस तू चेरडू की बा उलयतास कसं कुमारी ए कुमारी कसले गो आज स्कूला कितले लेट आयल्या तितले गोत नवे ती केना लेट लातिफा ए कित्याने किडयता हांव कोण म्हूण गोतस तुका हई कोणा गोतना सांग पुराय क्लासांका गोतसा तू कुमारी म्हण ए ती कुमारी नाही रे बजारी बजारी ए कोण रे बजारी तू गेला मग बजारी मी गेल सुद्धी आयला पळ तुक्क हांव सोना राब तुक्का बजारी ए तश्ते चल्ले चेडू पुरे लढाई मारू वचूनाक गो तांणी केदाने पण एक पडी रिवेंज घेतालीचे
रिवेंज घेता काय रिवेंज घेता तांची आम्ही तांकां सोडला रे आमगेल माते वयर येवन बसता तांनी अयो म्हाका तांकां पळयला भंय आबा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टीचर. चेडवानो हांव तुमगेले नवे सायन्स टीचर गौरी. गौरी गणेशा. आता तुमगेले परिचय करून दिवं का? तुमगेले आनू अन्नाल नाव अम्माल नाव आणि तुमगेले आनम कसं करता असांची म्हणून म्हाका एक वेळा सांगका. My name is Mayur. My father name is Nagesh. My mother name is Sudha. I am a doctor. My father is a doctor. My name is Danyashri. My father name is Madhu. My mother name is Rukmini. My father is a businessman. My name is Tejas. My father name is Natwar. My mother name is Kavita and my father is a mechanic. इथे रे युनिफॉर्म घालनी नी आजी. On my father's birthday. बैस. यो Miguel नाव शालिनी. मकान ना. Miguel अम्मा नलिनी. ती टेलरिंग काम करता. मिगेल नाव कुमारी श्रीमती. म्हाका आनू अम्मा कोणेय ना. मिगेल मम्मा मान 2 शेर तांदूळ दिवन म्हाका घेतिले. कोण सांगील हे पुरा विषय तुका? मिगेल मम्मा मान. त्या पुरा फट्टी गो तुके कसं कुशाले सांगला. बैस. Today I will tell you something about a great person, Jagadish Chandra Bose. तो होड विज्ञानी तो जन्म आयिलो 1858 अंतू. मनशाक जीवशिल्वरी भावनेशिल्वरी झड्डांकय जीव भावनेस म्हणून दाखोवन दिलेले जगदीश चंद्र बोसान. ताणे क्रिस्कोग्राफ म्हणून यंत्र सुद्दून काणू झाडाकय वे भावनेस म्हणून प्रायोगिक जावन संशोधन केला. हे यंत्र मात्र नाही मस्त नमाने यंत्र सुद्दून कळले असं हाणे. टीचर जगदीश चंद्र बोसाक नोबेल प्राइज मेळ्ळी वा? ना ताका मेळ्ळी. राजकीय निमगीत आणि वर्णभेदा निमगीत ताका नोबेल प्रशस्ती मेळ्ळी. मस्त मोस मॅडम. हांव ह्या होड जातरी ह्या अन्याया विरुद्ध फाईट करता. बैस. शालिनी मग जोर पोट्टा दुखतस गो. एक कसने जाय ना गो. हे कसन रगत. रगत. राब. यो चेरडा कसं नाही भिवू नका. यो टीचर मग कसन झाला? कसं नाही भिवू नका चेरडा. हे प्रायर पुरा चेले चेरडवांक जाऊचेची हे. तुगेल मामा म्हाका फोन केला. ती येतली कळलं वा. हे दोर गे. टीचर हे कसन या? हाजी विषय तुका कसन म्हणून बाथरूम पूरा क्लियर करता. यो चेरडा. चेडवानो आज हांव एक मुख्य विषय ऋतुचक्रा बद्दल उलयता. तुम्ही सांज चल्ली आशिल्ले एक बायल मनुष्य जावचे क्रिये बद्दल आज हांव उलयता आसा. ऋतुचक्र स्टेजस ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल हे पुरा एक 10 ते 15 वर्ष भितरी पुरा चल्ली चेडवां लायफान तूं जत्ताची. हे पुरा प्रकृतीचे एक नियम म्हणून सांगेता. वायट रगत पुरा भायर येता. त्या निमित्त तुम्ही खंयचेय कारणांक भिवचे आवश्यकत ना. ते हायजिनिका खातीर आमी सॅनिटरी पॅड्स म्हणून यूज करता. कितलीकी लोक स्पोर्ट्सांत वर्क भायर गेलील तेन्ना न्ही सॅनिटरी पॅड्स घालून घेवन तांणी स्पोर्ट्स खेळील वर्क आसा विन्न जालील वर्क आसा. आमगे लोटू कसं नाही जालील विषय आम्ही असल पुरा कोणे आमगे लागी आयल्यारी दादल मनशानुरो चेल्या चेडवानुरो आम्ही असल स्टेजान तू आमगे लावसूल कणा पुरा सांगून घेऊ का ना जाल्यारी एटलिस्ट आमगे फ्रेंड्सा लोटू सांगता असल एक फ्रीडम आम्ही केन्ना बी ते कनेक्शन एक दवरून घेऊ का. सो आम्ही सेफ उरच्या जाता प्रोटेक्शन मेळता आमकां. मेंटली ऑलवेज स्ट्रॉंग उरका म्हूण म्हाका दिसता. तूं आतां व्हड जाल्या गो मा. कशी ते बी आशिल्ले झाड जाता झाड आशिल्ले रूख जाता आनी रुखांता न्हू फल सोडता.
तशीच बालमनशांगेल जीवन. आता तू जाड आशिल्ल्या रूख जातस. मग सक्कड गोतस मोमा मिगेल्या क्लासा टीचरीन हाज्या बगे क्लास घेतिला. मम्मा तुक सॅनिटरी पॅड मला गोतस वा आम्ही त्या घालरी आमका पुरे काम करू जोता. मिगेल्या टीचरीन मला कितकी जणांना ऑलिम्पिकांतू ह्या सॅनिटरी पॅड घालून मेडल घेतला काय. होय वे चरडा, तू इतलं पुरा शिकल्या वे. असो बरें जालें. आतां पळय तूं सम उदक पिवंका कळवे. आनी हांव रुची रांदप कोण दवरल्या. घसघसे पायस केल्या. तुका प्रीती नवे. तुका लांब म्हाक तू हो धैर्यवान जावंका आनी व्हडी जर्नलिस्ट जावंका म्हूण सांगून मस्त आश आशिल्ली गो मा. त्याजेला हांव मोठ जाता जर्नलिस्ट जाता. मामा म्हाका एक कहाणी सांग. केन्नाय कितलं काणी सांगच्यो गो मा तुका. असो आतां आयक. एक गांवांत तो एकलो राय आशिल्लो आनी एकली राणी आशिल्ली. तांकां दोग जाण चेडूं आशिल्ले. म्हाका पुडलं कणाची कहाणी नाका. म्हाका आत्ता कालाच कहाणी सांग. जायत गो मा. हांव काणी सांगता आसता तूं हो म्हणका. बेंगलोर तसल्या नगरांत तो एकली गोमटी चल्ली आशिल्ली. मिगेल म्हण केवा. वय गो तुगल मळकेची. तिगल नांव अनामिका. तिका आनू आनी आम्मा आशिल्ली. आनू प्रिंटींग प्रेसांत कामार आशिल्लो आनी आम्मा एक बँकांत क्लर्क जावन आशिल्ली. अनामिकाक नृत्य गायन म्हळ्यार मस्त प्रीती आशिल्लें. गरी सरी गरी सा सरी मा गरी सरी गरी सा री मा पद प मा गरी सा री मा पद प मा गरी सा लंबोदर लकुमी करा. तानी श्रीमंत नाही, एक मध्यम वर्गांत आशिल्ली. जाल्यार अनामिकाक एक व्हड कलावीद जावंका म्हणून मस्त आश आशिल्लें. मुखार कसन जालो मामा. अनामिका व्हड कलावीद जाली. राजकीय कारणान तिका प्रशस्ती मेळ्ळी. आतांची तूं तुगेल अम्माला अशें म्हणके जर्नलिस्ट उरलेत मुग. अनामिकाक मोस जाल्ले जाल्यार ही प्रशस्तींत न्ही, तिगेल सांसारीक जिवनांत एक व्हड दुरंत जालें. जीवन छाऊ अति सुंदर फूल हे देवान दिलाले अमूल्य फल. जीवन छाऊ अति सुंदर फूल हे देवान दिलाले अमूल्य फल. प्रेम ಒಟ್ಟಲ್ಯಾರಿ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಎತ್ತ ಮಾಲ. ಪ್ರೇಮು ಒಡ್ಡಲ್ಯಾರಿ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಎತ್ತ ಮಾಲ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಕ್ಕ
काम क्रोध असल्यारी तक्क विनाशकाल जीवन जौवू अति सुंदर फूल हे देवाने दिल्लाले अमूल्य फल हे जीवनांतो वारो तत्तवळी येता जीवनांतु उवारो तत्तवळी येत मेघ शाश्वत नाही कूडले वत्ता मेघ शाश्वत नाही कूडले वत्त सहन संयम वटैता धैर्य सहन संयमा वड्डैथ धैर्य अंतिम निर्धाराक जाऊ का स्थैर्य अंतिम निर्धारक जौका स्थैर्य अंतिम निर्धारक जौका स्थैर्य जीवन जौवो अति सुंदर फूल हे देवाने दिल्लाले अमूल्य फल तुमगेल पदाचे साहित्य आणि राग संयोजन आहे अद्भुत असा अनामिका. धन्यवाद. कित्याकी साणपण दखून माले डान्स आणि गायन अंत मस्त आसक्ती असल्या. मगेल फायनल इयर डिग्री कंप्लीट जातरी माझीच एक ओन डान्स आणि गायन स्कूल ओपन करून पुरं चेडवाक ललित कला आसक्ती वाढाय म्हणून असं. अनामिका मक्का पद सांगची म्हळ्यारी एक हव्यास तितले. बाय द वे तुमगेल घरांतू तुमगे ओटू कोण कोण असाची? मगे लहान आणि अम्मा. ओ दॅट्स नाईस. आनू कसं करता? तेनी प्रिंटिंग प्रेसन मॅनेजर जावन असं आणि अम्मा कॉपरेटिव्ह बँकात उद्योग जावन असं. अनामिका हांव एक पिंट बियर घेता. तुमका एक बियर ऑर्डर करचे वय? ना बा मग त्यापर अभ्यास ना बा. मॅडम हांव कोणाका फोर्स करची ना. आनी कसन जाऊ का तुमका सांगात? म्हाका ऑरेंज ज्यूस पुरो. वय वय सो लेट मी ऑर्डर. वेटर हॅलो, चिल्ड पिंट बियर आणि एक ऑरेंज ज्यूस. ओके सर. हे बियर वाईन पुरा लेडीज ड्रिंक्स म्हणता ती. हांव रेग्युलर हे बियर पिवच ना. केन्ना तरी अप्रुपाक पार्टी गेलतेन हांव पिवचे. ते देखून मागील फ्रेंड्स म्हाका बीरबल म्हूण आपयतात. तुगे बगे कसं सांगल ना तू? एज्युकेशन वायज मागेल डिग्री जाल्ल्या. आतां हांव एक बिझनस बी स्टार्ट केल्लो आसा अँड वी आर इन टू दीस स्पोर्ट्स एडवेंचर बिझनस. आनी आमगेल कंपनी नाम मेक माय एडवेंचर म्हणून. ओ यू आर ग्रेट. Cheers. होय गो आईचे संगीता कार्यक्रम कशी जाल चेडा? मगेल पद पूर जनक इश्टले मा. वन्स मोर म्हणाले. थंय आणिकलो अमर म्हूण आशिल्लो तो लायक पद सांगलें मा. म्हाका मस्त खुशी जालें. अमरान म्हाका हॉटेलाक व्हेल्लें. थंय बियर पी म्हणालो. शिशी ना बा हांव पिनी. हांव जस्ट ऑरेंज ज्यूस पिल्ली मा. लायक केल चेडा तुवें. पिवचे भारी वायट. मद्यपान मिट्टावरी. थोडे घेतल्यारी रुची, चड घेतल्यारी दाह. तशें म्हणल्यार आण वरेन पीत नावे इत्याक. कोण म्हण कळ्रे? हांव मनी लेंडर मंजुनाथ. तुगेल घराक घर दोड जावका म्हणून लागीं भुशण घेतिलो.
2 महिने मात्र तू कंत बांधलेलो आणि काही 4 महिने कंत बाकी अस मरे 40,000 आणि इंटरेस्ट फोन करणार उकळ ना कसा झाला तो का तुझ्या अनेक वार भितरे 40,000 आणि ताजी इंटरेस्ट बांधली नाही म्हणल्यार कसल करतस वय तुगेल घरा पीक घाल नो तुगेल बायल चढवांक तुका सक्कडांक घरास कोण बाहेर लकयता कळलंय ए माराया अच्युता कसं करतास रे तू डेबिट कोरकाशील क्रेडिट करता क्रेडिट कोरकाशील डेबिट करता दुटू दिल्लाल म्हणता जीनी म्हणता तर बरे कर वायसर लावतो ए जायना मला जायना रे तुगेल आणि सैसूच्या जायना सॉरी गिरी काय ना आणि तू येऊच पण येऊच ना तिथले ना रे दी एंड तू विंगर कडे काही जो काम सोदी मैं जे तू सैसूच्या जायना ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಬಾಂಧಕಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರೆನ ಒಟ್ಟು 30,000 ಜಾಯ್ ದೀನಿ ಮಳ್ಳೇರ ಕ್ಲಾसेस येऊ नका सांगला मला कसले वर नाही चढा आम्हाला विचारे चिल्लागासच्या पुरो ಅಮ್ಮಲಾಗಿ ನಾಕಿವೆ ಅಣ್ಣ ತೆಗೆಲೆ ಅರ್ಧ ಸಂಪಾದನೆ ಗರ್ ಲೋನ್ ಕಂತಕ್ ವತ್ತಸ್ಕೆ आणि अर्ध संपादने घर खर्चक वतसके आणि खै मापेल दुड्डू म्हण सांगलन शांभवी समाजांतू मध्यम वर्गांतू जन्म येवच्या नजग गरीब अशील मनुष्याक कसले नमुन्याचे चिंत असना तो खंचे रुक्का म्हणून सुद्धा आरामशे न्हीद काढता आणि श्रीमंत आशिल्ल्यांक आनी दुड्ड जाय म्हणून एक आश असता आश नाही दुराश असता सुधारी आमच्यासले मध्यम वर्ग लोकांक मात्र त्रिशंकू स्थिती शांभवी त्रिशंकू स्थिती आमगल दो अनामिका आत फायनल इयर डिग्रीन तू वतस तिका तिगल स्ವಂತ ललित कला स्कूल काडका म्हणो मस्त आशस म्हाका तो तिगले याचना भाई प्रेसा उचलतावळी बॉसाने म्हाका कामा येवनक म्हूण म्हणला रे कसले करचे शांभवी कसले करचे पवाड हांव खंडीत नमगत म्हणटा देवाचेर नंबीक दवरे देव आमकां वाट दाखोवन दितलो जाल्यार तुमी मात्र पिवन चेकरा बयात म्हळ्यार शांभवी आता मगल चिंतेक परिहार मिळारी दोन्ही मार्ग एक हे मद्यपानाक शरण वचचे मु तात्कालिक जावन एक चिंत दूर करचे ना म्हण जाल्यार दुसरो मार्ग विष पिवन शांत रितीने नाक म्हळ्यार तशपुरा उरलो नाका तुमी तशपुरा उरलो नाका ती देव राखतलो आमकां देव राखतलो मागीर कसन जाल मम्मा अनामिका डान्स क्लास शूर केलवा तिगल अन्नाल दुडवा प्रॉब्लेम सॉल्व जालवा पळ कुमारी जीवनांतू समस्ये म्हणल्यार मोड आशिल्ले मळके मोड येयले कुडले पावस हाडटा पावस राबलो कुडले मोड वता जाल्यार मोडा मागशी सूर्य केन्नाय आसता तें आमकां दिसना हें पुरा ते देवाल केळू तेका तर सांगचें देवा नमगल्यार तो आमगेलो हात सोणा म्हणून त्या निमित्त आमी केन्नाय देवा विसरू नज तू केन्नाय म्हाका अर्थ जावची म्हणके सांगचे ना काणीन तू नंतर अनामिका आनी अमरा कसन जाला म्हळ्यार लव करू शूर केलवा दीस गेल म्हणके अमर आनी अनामिका एकले एकली प्रीत करू सूर केले वय वा मम्मा होय गो
अमर आनेची अनामिकाक दुड्ड दिवन तिगल विद्याभ्यासाक सहाय केलं. म्हणल्यार अमर चांगू आईच कालान तू तसल चांग जन असा नवा. मागीर अनामिकाला अन्न प्रॉब्लेम सॉल्व जालवा. त्या समस्ये परिहार झाला तर पुरा देवाला आशीर्वाद. हो, गॉड इज ग्रेट. अरे परेश सर दिसना मग. खंय वचगलो? केन्नाय टायमार येवन बैसून आसता. अंडरग्राउंड गोडोन तू कसली आवाज येतस मग. हांव केन्नाय थंय वचन जाल्यार आज वता. भौशा परेश सर थंय आसूं पुरो. कशी तरी ताका मेळ न्हू, ताका पाय धोर न्हू, हांव मगल नोकरी वांचून घेता. हे मारा या तू कसं लांगाईल रे? तुमला थोडे उलोचे आशिल्ले. ओ मारा या अच्छा. कसं रे, कसा तुगेल प्रॉब्लेम? कसं की सांगता म्हणतशील तू? हांव टेन्शनान तू चुकी कोरना सुपावस. चला रे तितले खातीर म्हाका कामात आनी काणकाच. कसं रे, हांव बदल करता म्हण लिखले अशी टेस्ट केला रे असं काम करतास की ना म्हण तू. सर म्हाका मस्त दुडवा अडचण येस. दुडवा अडचण? कसं रे, कसं कितली बाकी आहेस तू? 60-70 हजार जाऊ. 60-70 हजार तितले सगळेची 1 लाख रुपये दवरून घ्या. आणि देव का म्हण ना इतले वर्ष काम केलं नव्हतं बा, ताजे खातीर खोशीर देतास. सर हांव या जन्मान तू तुम्हाला हे सहाय विसरना सर. असं त्याला ये का तो पळेल आलास पडा त्या मात्र कोणाकही सांगू नज कळवा. अमर मस्त थँक्स. काल मगेले कॉलेज एजुकेशन फीस बांधल अव केदना विसरना. मगेले डान्स स्कूल स्टार्ट जल्ल कूडले तुगेले पूरा ದುಡ್ಡು ತೀರಿಸ್ತಾ. अय्यो असो अनामिकाजी. हाजे मुखारी हांव तुमका बहुवचनान आपयना, एक वचनान आपयता. तुमका कसं नाही अभ्यंतर ना नवय. पळय अनामिका, जीवनांतू कोणा कोणाक ती हर्षीची हेल्प करनाची कळवाय. ताजे फाटल्यान कसं ना कस तरी स्वार्थ आसून असता. म्हणल्यारी
तुमगेले उत्तर अर्थ आणि तुम्ही तू म्हणू आपू का अनामिका तू मक्का जायत साहेबा आता सांग तुगेले उत्तर अर्थ समय येईल ते नाव सांगता ओ एनिवे आय विल शो यू समथिंग कम कसं सरप्राईज हिअर इज माय कार वाव सो नाईस कम ऑन लेट्स हॅव अ ड्राइव यू comfortable yeah अनामिका इफ यू डोंट माइंड हांव एक तुका एडवाइस दिवचो वे कसं ऍडवायझर तू घालची गेज्जे ड्रेस हे पुरा ಸ್ವಲ್ಪ ओल्ड स्टाइल होय वे तेदना केंचे नमन ड्रेस साफ घाल I think you should wear some modern and stylish dresses. ओके आय ट्राय तुका खुशी जावची असल्यारी हांव घालता That's good. Paute. Anamika, Mr. Paute. He is my business partner. Oh, hi. How are you? I'm good. I'm great. Please be seated. Yeah, sure. Paute. Anamika is a great dancer. She is a great singer. And overall, she is just wow. And moreover, she is my really close friend also. Anyway, just तुम्ही आमगेले कंपनी बद्दल जस्ट इंट्रोड्यूस करात म्हाका थोडा कंकणी येता बट आय एम मोर कम्फर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश सो बेसिकली मेक माय एडवेंचर्स इज अ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कंपनी अँड ऑल्सो वी आर इन टू इव्हेंट मॅनेजमेंट Paute, can you tell about our great, attractive aerosports activities? Yes. Why not? So we are also into aerotourism. So we have our in-house paramotoring, we do parasailing, we do aircraft rides, and also most importantly the most unique hot air ballooning is conducted by our company Make My Adventures. Paute, can we take her to some of our rides? Of course, with your permission. Oh, no formalities. I'll also join you. Let's go.
Anamika, did you enjoy the rides? Of course, I had great time. That's wonderful. Okay, Mr. Paute and Anamika, you continue with your talks. I'll shortly be back. Definitely. Yeah. So Anamika, so we the Big My Adventures would love to give surprises to our clients, and Okay. you are our special guest. Oh. So here is something that we have captured for you. Okay. Without your notice, this is a picture for you. Oh my God, it's so beautiful. Thank you, sir. कल चल बा कसलं जाल चेडा तुका हुशारच नव्हतो कल चेडा तुका कल झालंय अम्मा हो कल येतच अम्मा काय जाय ना चेडा माथे दुखतोच ऍक्च्युली काय जाय ना बिल मला काय विचारायचं अम्मा भ्या लागतच ऍक्च्युली ना ना ना, काय जाय नी तुका काढलेल व्यत्यास झालास का काय हा तू डॉक्टरला घेऊन होता काय भिऊ नका कसं कोर घेतली गो चेडा तुवे कसं नाही घ्यायच्या जाऊन गेलं अम्मा अन्नाक सुरवे कची दुडवा बोड होऊन आणि ह्या कळल्या म्हणून म्हणल्यारी ताका हार्ट अटॅकच येतल गो कालीच तो मरची विषय उल्लेख आशिल्लो कसं सांगतास तू तसे कसले जायना अम्मा अमर चांग आव अमरले घेऊ लेता जरा तिथल्या ह्या परिस्थितीक आव सुखांत दाखता खंडित शांभवी तू सांगेल वारी देव होड गो आजे मगल बॉसाक कसली बुद्धी आहे की 1,00,000 रुपये म्हाका अशीचे दान म्हणून दिले आज हांव सगळे रीण तीर्चून आयलो आणि हे पळय आणि 50,000 रुपये वरल्या 50,000 हे घे हे तुकाची अरे घे आज तुगेल्याची हा आणि हे पळय हांव तुजेर आण घेवन सांगता आनी मुखार हांव केन्नाक पिना जायत ना कसलं देव की एक दिकाने सुख दिता अनेक दिकाने सुख ताण घेता म्हळ्यार कसलं जाला कसलं जाल शांभवीस अगो सांग न्ही कसलं जालें म्हाका कसलं सांगचें म्हूण कळना चरडा तुगो निर्धार कसले म्हूण सांग तूं हे पळ अनामिका हांव एक विशय सांगूय तुका तू आनीक प्रायन मस्त सानी आणि तू आनीक मस्त शिकचेस तू कलकल की करचे करका म्हूण सांगून मस्त आशस हांव एक निमून घेत तुका तू गर्भपात करून घेतोय मा अम्मा तू कशाला सांगतस मा आमका केतना जीव सृष्टी करूचे शक्ती ना म्हणतरे आमका जीव मरचे करूचे बी अधिकार ना अमर चांग मा कसने काय चातुर जाऊन केल्ले आव अमर लगे उल्लेता तो खंडित म्हाका वर्डिक करून घेता सक्कड सुकन जता मा चरडा तू अमराला उलयतना आम्ही तूच सांगत येता ती पळया कसलं जात म्हणून होय चरडा आम्ही दोग जणय तुका लोट येतात तुम्ही कोणी येऊचे नका हे मेगेल समस्ये आवच परिहार शोधून घेता आवच निर्धार घेता पळय अनामिका तुगेल ಒಟ್ಟು वारडिक्कन घेवका म्हणून हांव तुका लव केलेलें न्हय जीवन पर्यंत आमी अशीची फ्रेंड्स जावन अशीच उरया म्हणून हांव तुका लव केलेलें जस्ट इन केस आमगेल घरान तूं आमगेल वारडिक्कन घेताच म्हणून कळल्यार मस्त रितीन करार येतले अनामिका कळवा सो प्लीज कसन सांगतस अमर तशी जलरी ह्या परिस्थितीत तू माझे हात सोडतस तू युअर फ्रेंडशिप आय फुट
पळे अनामिका दोन हातू मेळना जाल्यार चप्पाळी केदनय जायना आतां आमगेल जीवन कांट्या झाडार पडला आज सावकाश आमी ते कांटी काड न्हू विंगड करका ताजे बद्दल हांव आलोचन केल्ल्या म्हाका एक दिवस टायम दी हांव तुका सांगता आलोचन कर न्हू जाय तुवें Please get off from here. Get Please. lost. पळे अनामिका तू कसं नाही वरी कन घे नाका तुक चरडू चौका नव्हे एबॉर्ट करचे ना नव्हे ओके वी विल टेक केअर यू कम एट इवनिंग 4 o'clock टू डॉक्टर सुमा क्लिनिक ती मिगेली गुर्ताची डॉक्टरनी जायत वे श्वास घे श्वास सोडी हुगूर श्वास घे हंग बैस पळे तू काय भय पडका म्हणना अर्ध घंट्या प्रोसिजर कसले हे जायना तू कडे आराम से घरकड वचेत हंगेक तुगेले सिग्नेचर घाली कसन सिग्नेचर तू गोत नवे तुगेले अबॉर्शनाक तुगेले कन्सेंट सिग्नेचर हे अनामिका आमकाशचे हे एकू मार्ग प्लीज प्लीज अनामिका मागीर कसन जल्मा मम्मा अनामिकाना अमारा वयर कसले पोलीस कंप्लेंट दिनी पोलीस कंप्लेंट दिवची पुडेची अनेक हॉड अचातुरी जावन गेले अनामिकान पोलिसा लागी वच्चे पुडेची पोलीसच अनामिकाल गारायली सर कसलं झालं सर तुमगेल नावारी मिगेल अरेस्ट वॉरंट आसा आय हॅव टू सर्च युअर हाऊस अरेस्ट वॉरंट हांव कसलं केलं सर कोटा नोटा प्रकरणात शामिल झालेला मिगेला पुरा एव्हिडन्स आसा तुम्ही तुमगेल मनी लेंडर्सा दिलेला 40,000 इट वॉज ऑल फेक सर हान तो तांगल कसले चोकी ना ताने निरपराधी सर हे घरात तो दुड्डू मेळला हाक कसं म्हणता की पंचनाम करे सर मगलेची जरा दी हांव प्रिंटिंग प्रेसान काम करत नाही थंच मगल बॉस परेश सरान दिलेलं सर तू कसं उलोच असल्या रे स्टेशन आवलाय कमान अरेस्ट सर यू कॅन टॉक इन कोर्ट पिक ಏನೇ ಅವನು ಕೋಟ ನೋಟಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಏನು ಕೋಟನ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಇವನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋನು ಏನ್ ಶೋಕಿ ಅವಳದು ಏನ್ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಳು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ पाप मनुष्य नो आहे कसाला अशी जाणली की कसाला केली की म्हणून सांगून आम करतो जायना देवा ಗೊತ್ತು ಕಸಲ್ म्हणून पळयतना तशें दिसतो आता
असं झालं गोया देवा इथं तुम्ही काय चिंत करू नका ती लॉयरा कापून हाडली आम्ही काय जाय ना तुमका आप चिंता मत करो, ये कोई बड़ा मर्डर केस नहीं है, फेक करेंसी का केस है, आपको आराम से बेल मिल जाएगी, कोई चिंता मत करो, मैं हूँ। अण्णा आम्ही पुरं असं येतं तुम्ही भिऊच्या नका अण्णा आम्ही असं येतो सॉरी राचुता लगेले मी तर मस्त तोंदरे घेतली तू बेलाल झाली सोडी आणि कसले चिंती करू नका झाला रे तू काय भिऊ नका तो इन्स्पेक्टर 30 वर्षा पडली फ्रेंड मी गेलो आणि तू गेला मनी लेंडरचा कसं पर्यंत दिवचा आशील पडा पुरा व्यवस्था केला कसले भिऊ का म्हणणा कळवा यो यो बाहेर बाहेर यो रे बाहेर यो कसं आलोचन करता यो यो बाहेर यो मारा या कसं आलोचन करता यो कसं भिऊ नका यो कसं आलोचन करतो पडा ह्योची 30 वर्षा पडली इन्स्पेक्टर मेल फ्रेंड आगे निमित्ताची बाहेर येईल तू नमस्कार कर माराया आगेले निमित्त बाहेर येईल तू बस तो आम्ही फ्रेंड म्हणून तुका सोडतास FIR बिनी फाईल केलेली जाल्यार कोर्टू जेल बेल म्हणून लाईफ लॉंग सुत काडक आशिल बस सत्यारी दिवस काढूक शीक हाँ मेगेल फ्रेंड म्हणून सांगेल कळलं ना यो यो हाँ सांगा ना हंगेक्ल वय यस 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 वचा तुम्ही काय ना बघा वचा ना तुम्ही वचा तू वचा ना वचा ना अण्णा मागील काढे इथे मागील काढाती तू म्हणते सप्पा वाढास काय ना कितलं प्रामाणिक जाऊन काम केलं इतलं बरं सगळं जीव अर्पण केलं बरे पण कल्ले वाचनात प्रामाणिक असणार काही वाची ना धिक्कार असं श्रीमंताक इथे मागील काढत पळाली बरे जाऊ तू कसं जर केलेलं बघ सगळं जीव मान तू फॅक्टरी करते आणि तू मग दग दिलो मगर मान मर्यादा पूरा केलाय स्वतः खर्च तोंडात माझ्या इथून धिक्काराचे पोलीस धिक्काराचे सरकार सगळे जण देवा देवा वाचना देवा मी देव नागो देव नागो
हाय अनामिका, इन्स्पेक्टर कुमार हियर. कशी आहेस तू? तुला अण्णान सुसाईड केलेला विषय कळला. ताणें तितले बघ मोरून दिशिल्लें. आय सिन्सियरली सिंपथायज. आणि कसल बरला सर, मान मर्याद पूरा गेल्ले. आवनी अम्मा मात्र ವಂಚನ ಮೆಲ್ಲರ್ ಮನ್ಕ ಅಸಂತಿ. असो मिगेल निमती कसल सहाय जावका जाल्यार निर्दाक्षिण्य जावन निमगे. डोंट हेजिटेट. आव कसल निमगिला ರೀ तुम्ही करणाती म्हण ಗೊತ್ತಸ್ मका. मेगेल जीवनान मोस करायला अमर बैरी क्रम गय्या सर प्लीज. तेच विषयार हांव तुका फोन केलेले. तागेला आनो MLA प्रभावी राजकारणी. तू ह्या विशयान तू मुतबश्चांशे दिसता. आमगेल देशाचे नग्न सत्य म्हळ्यार समाजांत सगळ्यांक एक कानून नाही. खोटांक एक कानून, दुर्बळांक एक कानून. तू कंप्लेंट दिवची फुडेची तांणी तुगेल वयर कंप्लेंट दिला. तुगेल कॅरेक्टर सरून मस्त जन बॉयफ्रेंड्स आसाची. तुगेल पोट्टांत वडताश ते भ्रूण थाकेल नाही काही. कोणालकी अनैतिक म्हणून पोलीस कंप्लेंट दिला. तुवें तें एबॉर्शन करून चंद्री ती राष्ट्र जाल्यार ताजी खर्च कसो असल्यार हांव तागे लागीं सांगून घेता. मागीर पोलीस कानून कोर्ट कायदे म्हणून सूर केल्यार तुमगेल तें कोर्टा नोटाची फुडली केस रिओपन करून तुगेल हावसूक जेला घालका जाता. जाग्रत करी. आमगेल संविधान वैरी म्हाका भरवसे ನಂಬಿಕೆ अस ते सकडांक न्याय मेळका. हांव संविधानाचे बागील धाडून पळयता. नमस्कार सर. नमस्कार. कसं नाव तुगेलं? म्हगेलें नांव कुमारी श्रीमती म्हणून. इथे आयला तू? एक कंप्लेंट दिवचे कसलें. कसं कंप्लेंट? सर म्हाका अमर म्हणून एक चेल्लो वाडीक करून जाता म्हण मोस केल्यान सर. हो, तू पोलिसाक कंप्लेंट कर न्ही मॅ. सर हांवें तितले पोलीस स्टेशन गेले ते सर, बट कोण FIR घेयनी सर. कंप्लेंट घेना म्हणल्यार इत्याक? पूरानी प्रूफ खंय म्हणून विचारता असलें ते सर. मापील कसल प्रूफ ना सर. प्रूफ असो ना जो कंप्लेंट पुलीस स्टेशन आयला पुलिसान घेऊ का? सर हांव वर्डीक जावचे फुडें अमराच्या मीत गर्बीण जालें सर. सर म्हगेलें आनीक कंप्लेंट आसा सर. ते पोलीस मस्त धमकी दिल्यान सर, मस्त टॉर्चर करलें सर. खंडीत घेता तुगेले FIR केस करून आमी न्यायांगा पटिचांती आनी न्यायांगा सुकून तांणी काम करतांची. सर म्हाका थोडं सहाय करा सर प्लीज. तुगेले कंप्लेंट हांव घेता आनी त्या नंतर आमी केस करून न्यायांगा पटितांची. तुगेले ते न्यायांगा सुकून तांणी पळोवन तांणी निर्माण करचे. तांतू मी कसले सांगू जायना, बट तुका न्याय मेळटले म्हणून आमी विश्वास करतांची. बट ते भरवस दिवच्याक आतां जायना. सर कसले जाव, म्हाका न्याय जाव कसं. बट ते भरवस दिवच्याक आतां जायना. नमस्कार सर. कसं जेवकाची गो? एक कंप्लेंट दिवचे कसले सर. कंप्लेंट कसं नाव कसं तुगेलं? म्हगेलें नांव कुमारी श्रीमती म्हणून सर. कुमारी श्रीमती. कुमारी म्हळ्यार वर्डीक जाय नासतली, श्रीमती म्हळ्यार वर्डीक जाल्लेली. कसं विचित्र नाव गोय. सर नावाक आनी कंप्लेंटाक कसले संबंध सर? कसं गो कंप्लेंट तुगेलं?
सर म्हाका अमर म्हणून एक चेल्लो प्रीत करून बरड करता म्हणून मोस केल्यान सर. तू इतले लवकर गेली? हे कसले प्रश्न सर? पोलीस आले वच मिगेले इतले येयली? त्यांनी कंप्लेंट घेयनी सर. तुम्ही तेंगेल वैरी ॲक्शन घेऊ का सर? पोलिसा वैरी हाव ॲक्शन? तेगेले मित्त हांव प्रेग्नेंट जाली सर. प्रेग्नेंट जाली? तू इथे करून घेतली? सर ते मेगेले इच्छा सर. जायत तुका हेल्प करता. खंयची पार्टी तू? सर ते असो तुम्ही कंप्लेंट घेयनी म्हटले तर हांव न्यायांगा वचून कंप्लेंट घेतस. मिगेल वैरी कंप्लेंट करतोय तू? भारी जोर असतो. दी दी तुगेल कंप्लेंट. एक न्याय जाऊ का काही? न्याय न्याय सगळ्यांक एकच म्हणलेक लायण. आमगेल देशान तू एकल्यांक एक एक न्याय. जे तुक न्याय. घे तुक न्याय. कसल गो तू सीधा न्यायाधीशल घराक येवन न्याय निमगितस मू पळे हें पुराय सम न्हय. जेन मेगेल विशयान तू कसल लेखता ती पळे. सुरवेक तुवें कार्यांगाक वचून तुगेल कंप्लेंट दी. तन्नी तुका सहाय करूंक जायनी जाल्यार शासकांगाक वचून तांगेल मुखांतर कार्यांगाक सांगोच्याक प्रयत्न करी. तेदनाय तुका न्याय मेळ्ळी जाल्यार खंयचेय पॉवरफुल आनी इन्फ्लुएन्शियल लॉयराक धरून न्यायांगाक यो. तो लॉयरू कितली प्रभावी आसा तो कशी तुगेल विशयान तो वाद प्रस्तुत करता हें पळोवन न्यायांग तुका न्याय दिता. आयासू चिंतनी कोण घेऊनच गोचारडा. तुगल पोट्टान तू अनेक जीव वाडतस. आरामशेर न्हिद पळोया. मेगेल हातांत अन्याय विरुद्ध होराट करक जायना. कसले करूक गेल्यारी आमगेले वैरी आपादने करून आमक जैलाक घालतात. हे कलियुग गो. कलियुगांतू न्यायाक एक मुक्कालाच मोल ना. दुड्डू अधिकार आशिल्लोची मानतो आनी मोस कोण वंतालो बाप्पा. तू सांगचे समा अम्मा. आज कसने जालें म्हणल्यार तू काय भिवू नाका. आम्ही पुरा जाण आसाची तुका हेल्प करूक. कळ्ळें? कसो गो तुगेल प्रॉब्लेम? कसन जालें? म्हाका अमर म्हणून प्रीतचे नाटक करून मोस केलो. तेजे भितर मी गर्भिणी जाल्या. सदनंतर पोलीस मुखांतर मला मस्त धमकी दिलोन एबॉर्शन करूंक गी म्हणून. हांव करून घेवन नाय. तू भित्त कसले गो? आम्ही आसचे ताजे खातीरची. आम्ही तुका पुरा नमने सपोर्ट करताची. आम्ही तुगेल इंटरव्यू टीव्हीर घेवन तांगेल पुरा जणांक मर्याद करतात बुद्धी शिकोया. पोलीस स्टेशन येद्रा बसून आम्ही धरी नाही बच्चा. कसं म्हणतो तुका एक वाट आम्ही कर दितात. वय आम्ही कॅन्डल मार्च करूया. वय वय कॅन्डल मार्च वय 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 कॅन्डल मार्च करूया. सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते. अन्यायाक कन्ने आम्ही ऐकनाची. वीर वनिता महिला संघाची जय. तुमस पुरा मस्त धन्यवाद. इतला सहाय करायला मस्त मस्त खुशी झाला. केदोसून होळा स्टार्ट करूया. हे होराट आम्ही कुठले सोर करायचं ना गो. पळय तू 10 लाख मात्र कर जाता.
पळय वचो तू 5 लक्ष मात्र हाडी वय पुरो वचो ते 2 लक्ष पुणे गो 2 लक्ष पुणे गो 1 लक्ष अम्मा हांव एक विशय आलोचन केला म्हाका मुखारी जावचे चेडू चेल्लो जल्लारी लॉयर करया चेल्ली जल्लारी जर्नलिस्ट करया तेंचे मुखांतर समाज सुदारणेक थोडे पुनी सहाय जाव माये चल्ली चेडू चंदा लांब कशेच माये दुःख विषय तिका ती रक्तस्राव जावन मरण जाल्ले आमगे लेगीर तिका वांचोवच्याक जायनी मस्त प्रयत्न केला मी कुमारी 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 मम्मा हंगा काणी मुग्दल की अनेक चड अस जीवनाची काणी केदनाय कैद जावंच म्हूण आसवे म्हणना ते मुखार सीत वता हे जीवनांत कष्ट सुख दुःख गम्मती जनन मरण हे पुरे केदनाय कैद जावंच म्हूण आसवे हांव सांगची काणी मुग्दला आतां तूं व्हड जाला न्हू मा आनी मुखार हे काणी तूं मुखारसून व्हरका जायत मम्मा काणीन तू अनामिका मेल्ली काणीन तू अनामिका ती एक चेल्ली चेडलाक जन्म दिल न्हू तिगेल काणी हांव मुखार शिता तिगेल अम्माक ते चेडलाक लॉयर ना जर्नलिस्ट करका म्हूण आशिल्लो मा तशीची हांव काणी मुखार शिता मम्मा त्या काणीक आनी मिगेल जीवनाक संबंध आसवा त्या काणींत वय तिगेल अम्माक तिगेल धुव जर्नलिस्ट जेवका म्हूण आशिल्ल्या मिगेल अम्माक वय हांव जर्नलिस्ट जेवका म्हूण आशिल्ल्या हे दोनीक कसो संबंध आसवा मम्मा मगेले अम्माचे इष्ट प्रकार हांव जर्नलिजम अंत डिग्री घेतला त्यात फायनल इयर अंत गोल्ड मेडल मेळ्ळा भारी खुशी जाल गो चेडा तू बुद्धवंती तुगेल्या अम्माक ती नाशिल असल्या भारी खुशी जात आशिल्ले मम्मा आनी एक खुशी विशय म्हणल्यार म्हाका मस्त पत्रिकेसून ऑफर लेटर मेळ्ळा कुमारी तुगेल्याक हांव एक विशय निपोवन दवरल्या गो तुका हांव एक अनामिकल काणी सांगता आशिल्ली ते खरेची काणी न्ही ते तुगेल्या अम्माल काणी तिगल बद नांव कुमारी श्रीमती त्यांचे नांव तुकाय दवरल्या तुगेल्या अम्मान पुरा एक डायरीन तू बरोवन दवरल्या गो ते हांगा हांतला मागशी आस पळय काणगे हे डायरी पुरा वाचून तुगेल अम्माक आनी आज्याक कोणकोणान त्रास दिल्या की तांकां पुरे शिक्षा घेवन दिव न्हू न्याय घेवन दी मा तांगेल मनाक शांती मेळची तशें करी मा जायत मम्मा अम्माले आनी आज्याले आत्माक शांती दिवचें काम हांव करता खंडीत करता
हे घर हांव आनी तुगेल आज्यान मेळून कश्ट पावून बांदिलस मा. हे घरान कोणाकय सूख मेळणी म्हणून हे घर हांव विकतस आनी तांतो आयिल्ल्या पयशांनी हांव काशी यात्रा कोरून येता. मागीर तांतू उरलेले पयशे तुगेल नांवार बँकान दवरता. तुका कशी जाय की तशी तूं जीवन कोरून घे. मागीर हांव वृद्धाश्रमा वचून राबता मा. जाल्यार एक मात्र विसर नाका हां. तुगेल्या आज्याक आनी आम्माक तूं न्याय घेवन दिवंका. तांगेल आत्माक शांती मेळका. हें छल तूं दवन घेवंका. हाय कुमारी. ए हाय, यो बैस. कसं गो तू लास्ट वीक मेळत म्हण सांगून मेळय न्ही तशी तुक पळोवन वच्चा म्हण आयली गो. अय्यो मेगेले काणी सांगता तुका रव. तुका काम जेव्हा मेळ्ळें गो. काम कसलें गो. मस्त ऑफर आयला. हांव अमेरिका वचका म्हण आसा. हांव अमेरिका वचून क्रिमिनल सायकॉलॉजीन MS करका म्हण आस गो. जल्लरी त्या युनिवर्सिटींत अप्पा 60 लक्ष विचारतस गो. मापिल तितलं दुड्ड ना बा. ते सोडी गो. तू कशी मस्त ऑफर लेटर्स आयला म्हणटनवे खंयचे एक काम आपुणी मेळ गो. मेगले जर्नलिझम फील्ड अंत क्रिमिनल सायकॉलॉजी नॉलेज असलरी मस्त बेनिफिट गो. तू अमेरिका वचका जाल्यार पासपोर्ट विजा ते पुरो जाऊ का नवे. मेगेलागी पासपोर्ट मस्त वर्ष दकून आसको. हॅपी न्यूज मेळ्ळ्यार अमेरिकाचे B1 B2 विजा मेळ्ळा. हांव 6 म्हयन्यांत अमेरिका रब्यात. वॉट अबाउट यू. वय गो एक प्रायवेट कंपनीन काम करता आसा आनी घरकडे सोयरीक सोदिता आसा गो. सोयरीक एक फिक्स जावचार आस गो. ते चल्ल्याका खुश आसा म्हाका खुश आसा. डेट फिक्स जाताना तुका इन्विटेशन दित गो. तू खंडीत येवका. तुगल कसल पुणी होर्डिके प्लान आसा गो. ना गो म्हाका वर्डिकन पुरा इंट्रस्ट ना. मागे लायफांत एक गोल आसा ते पावचेक. दुसरे कसले गुरी ना. तुगल मम्मा माले कसले मेसेजस गो. वय गो मेसेज आयला. ती हरिद्वार अंतस. ती हंग येनके परमेंट जावन थंय रप्तके. तुगेल आम्माक आनी आज्याक कोणकोणान त्रास दिल्या की तांकां पुरे शिक्षा घेवन दिवन न्याय घेवन दी मा. तांगेल मनाक शांती मेळची तशें करी मा. हॅलो कुमारी, सेंच्युरी टायम्स CEO उलयता आसा. तुका एक जॉब ऑफर दिला ना हांवें. तुमी केन्ना जॉईन जाताची. खंडित सर हांव येवन जॉईन जाता सर. एक्चुअली 5-6 महिने अमेरिका वचूनचे प्लॅन आसा. थंय जावन येवन वापस आयला मागीर जॉईन जाता सर. तुमगे तसं डायनेमिक लेडी आमगे न्यूज पेपरा जाऊ का म्हणून म्हणजे तुम्ही अमेरिका केन्ना वचचा प्लॅन केला. 2-3 महिने जावनचे पुरो एक इन्फॉर्मेशन खातीर राखतास सर. तशें जाल्यार तूं एक काम कर गो. सुरेख आमगेले ऑफिसात जॉईन जा. अमेरिका वच्चे वेळार तो वच्चो न्हू. मागीर पास म्हाका शेताना आपास रिजॉईन जा. जायना हांवें. तशी जाओ सर. म्हाका टायम वेस्ट करूनचे खुश ना. पाय येवन जॉईन जाता सर. थँक्यू सो मच. Professor Chandrachud. Yes, he's perfect for me. सर हांव कुमारी श्रीमती म्हणू बेंगलूर दोकून उलयता सर. तुमगे समय असल्यारी 5 मिनिट उरल्यो तुवें सर. Yes, you can. थँक्यू सर. हांव फ्रेश जर्नलिस्ट. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम अंत काय पण साधन करका म्हण सर.
ताका पूरक जावन क्रिमिनल सायकॉलॉजींत MS करकमण आश आशिल्लें सर. जाल्यार मेगेलेगी तितले समय बी ना आनी तितले दुड्डूय ना सर. B1 B2 विजा मेळ्ळा सर. एक 6 म्हयने खातीर अमेरिका येवेत सर. तुगेल धैर्याक हांव मेचवता. म्हाका एक 2 दिवस टायम दी, मागीर डिसिशन सांगता. मीन टायम you can send your bio on my WhatsApp. Let it be brief bio. I can understand, you see. Afterwards, 2 दिसानंतर म्हाका कॉन्टॅक्ट कर. मागीर डिसिशन कसल म्हण सांगता तुका. God is with you. All the best. सर ती कोण म्हणून गोत ना. जाल्यार बी तुमी अमेरिका यो मागीर घरकाडी 2 महिने राव म्हण सांगताची. कसल धैर्य सर तुमगेले. नाही कसल तरी चड उण जाल्यार. कसल जावचें पूर रे. आमगेले हणे बरपार कसल बरोवन आस पळय तेचे जावचें. तुका हांव मागीर काणी सांग न्ही. हांव बेंगलोरांत तूं व्हड एडवोकेट जावन आशिल्लो रे. म्हाका एकली चेल्ली आशिल्ली. PUC शिकताली. ते चेल्लीक एक दिवस सुमार जन दुष्कर्मी लोक किडनॅप कोण घेवन व्हरून रेप केलेंत रे. रेप करला रेडना तेका जिवंत सोडका आशिल्लें तेवय सोणी तिका मर्डर केले. ते हांवचे एडवोकेट जावन सिव्हिल कोर्ट, हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दा चमकलो. जाल्यार रे कसले प्रूफ ना म्हण सांगून तांकां सोडलेंत रे. जाल्यार बद्द कारण म्हळ्यार रे ते दुष्कर्मी पोरा मिनिस्टराल चेडूं, IAS ऑफिसर चेडूं, तशी मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल जन रे. म्हाका ते न्याया वयर पुरा, कोर्टा वयर पुरा, शासकांग, न्यायांग सगळ्या वयर ನಂಬಿಕೆची गेल रे. ताजे नंतरच हांव अमेरिका आयलो. अमेरिकांत तो MS केलो, PhD केलो, डॉक्टरेट बी केलो. मागीर हांव सुमार काल प्रोफेसर जावन आशिल्लो. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जालो. मागीर आतां हे स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटींत तो विजिटींग प्रोफेसर जावन आसा रे. विजिटींग प्रोफेसर जावन आसा. तूं निमगेल पळय सर खंयचे धैर्य आपयता आसन ते तूं म्हणून म्हाका दिसलें. मागीर तूं वची म्हाका कसल की हेल्प दी म्हण निमगिता आसा म्हण म्हाका दिसलें रे. त्या निमित्त तिका यो चेडा आमगेल कडेन राब मागीर जाण कसलच की ते पोरात 2-3 महिने भितर तुका दित म्हण सांगलें. दुसरें कसलें कारण ना रे. तिगील निमित्त हांव दिल्ला जाना निमित्त ती कसले आमगे देशाचे न्यायांग, शासकांग, कार्यांग ताजे वयर कसलेपणी बदलावण येवन आमगे देशा जनाक कसलेपण बद्द न्याय मेळ्ळा रे. ताजे पशी खुश म्हाका कसलें ना रे, कसलें ना. Every investigative journalist should understand properly the importance of criminal psychology. Please remember, everyone's mind is not same. It is totally different. पळे तूं केन्ना इन्वेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट जाता पळय तेन्ना यू शूड हॅव पंचवकारत्व म्हणटात. पंचवकारत्व. फर्स्ट वा इज विद्या. यू शूड हॅव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्रिमिनल सायकॉलॉजी. विद्या आयले म्हणून गर्व पावचे नज. विनया. यू शूड बी व्हेरी व्हेरी डिप्लोमॅटिक इन युअर नेचर.
You should not be harsh at all. Vidye Vinaya. Viveka. You should use your proper intellect. कोणाक तुगेल विद्ये दिव का, कोणाक सहाय कर का, ते पुरा मात तेंतास का. एक एक बंदा क्रिमिनल येवन तुगेला हेल्प घेवचे पुरो. तो मस्त चांग म्हणले कुनो तू हेल्प केला रे. That is the biggest blunder which you are doing. Because you don't know he is a criminal. Vidye, Viveka, Vinaya. Third one jale Vidye, Vinaya, Viveka. Vacha. Vacha means your tongue. You should never use below the belt language. In a very, very sophisticated manner, you should deal with everyone. That is called vacha. Vacha malare ulloche. Konakai hurt javche naja. If you hurt also, immediately ask the excuse. There is nothing wrong in asking. You will become great by asking excuse, sorry and all that. Vidye, Vinaya, Viveka, Vacha. Vesha. According to our profession, we should wear our dress also. See, criminal psychology into important thing is the criminals always thinks in a different manner. Therefore, to catch a criminal, we have to become a criminal. One funny thing you may think, criminal psychologist must always be cunning. Oh. You know, cunning means you may think it's a cheating. Right. But in reality, it's not cheating. To extract some information, you should become something else. Okay. In the cunning, you should have two qualities. One is convincing. Whatever you say, he should be convinced. Okay. If you are not able to convince him, you should confuse him. Welcome back to India. Thank you, sir. And welcome back to Century Times also. Yeah, thank you, sir. This is for you. Yeah, thank you. मस्त थँक्स सर. आप इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम अंत मस्त आसक्ती असलाय. अमेरिका जाऊन त्याची वाचून आयलेलं आहे. त्याचे काम तुम्ही मला दिलं सर. थँक्यू सो मच सर. आद कोणाची तुगेल काम सुरू जाता. आमगेल राज्यान तू मस्त हनी ट्रॅप केस चलता असं. त्यापुढे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करू का? तू ट्रेनिंग दिलेल्या निमित्त तुका सिनियर जर्नलिस्ट दिता. हा, इज मिस्टर सय्यद खद्री. ओके. शी इज कुमारी श्रीमती. हाय. तुम्ही दोघांना ओट मेळलो या इन्व्हेस्टिगेट सुरू करू का? श्योर. हनी ट्रॅप म्हणजे खंयची एक जाती धर्म आणि रंगाक सीमित जावन ना. दुड्ड आणि अधिकार खंय आस पळय थंय पुरा हे चलता आसता. हे करूकच एक सिंडिकेट आसा. ही जाती म्हणजे आमगेल देशक मारक नाव आहे. आमगेल भारत देशांत तो जाती तितलं वगे वच्चा ना गो. आणखी 100 वर्ष का आता पळे खंयचे एप्लिकेशन फॉर्म अंत जाती म्हणून निमगितंत संवेते जाती धर्म देव पुरा आमगेल घरा भितर असका. घरा भायरी आम्ही पुरा भारतीय जावन असका. आमगेल देशांत जाती असचे बरी वोटा खातीर गो. कालाय तस्मै नमः म्हणल्यारी कालक समजावून आम्ही चेंज जावका. अमेरिकन पळे जाती ना थंय थोडे असं ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणून तिटलच. सोड गो आमके जाती धर्म सकट नक गो. आम्ही पत्रिका धर्म पालन करूया.
criminal psychologist must always be cunning. होय बाई तुम्ही काय वरी कर का म्हणणार हांव पुरो पळोवन घेता हॅलो सर हांव येता मागीर होय हांव पुरो पळोवन घेता तोंदरा हां ओके बाय हां सांगा मॅडम नमस्कार सर मगेल नाव कुमारी श्रीमती म्हणो हांव सेंचुरी टायम्सांत रिपोर्टर जावन आसा तुमगेले बद्दल भारी ऐकला जर्नलिस्ट बद्दल ओके ओके सांगा मॅडम तुमगे थोडे काम आसलें कसं नाही आशिल्लें आत्ता विषय नाही सर 22 वर्षा पुढे विषय सर हंगा एकलो कुमार म्हणून असलेलंते सो तेजे बग्गे माहिती जावक असलेला तेजे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी म्हणून ऑफिसान सांगलं 20 वर्सां पुढे हंगा प्रदीप म्हण आशिल्लो हंगा इन्स्पेक्टर कुमार म्हणून कोणें नांतिमू चिके सोमा पळोवन सांगा सर तेगेल बग्गे प्रशंसे करून एक लेखन बरचेक आमच्या ऑफिसान सांगलं सर मिगेल विषय ಎದ್ದೊಡರ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಏನಿ ಮಿಗೆಲ್ ವಿಷಯ ವರಕ್ಕೆ ಬರೇ ಮೇಡಮ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ ಮೈನೆಂತೂ ಏಕ ಬಂಗ್ರ ಸೋರು ಚೋರ್ನ್ ಹೆಲ್ಲಲೆ ते हावे कष्ट बघून दोन दिला रे ताजी क्रेडिट पुरा आंबेल हायर ऑफिसर वच्चे कसं अन्याय नो मॅडम सान सुमार येत नाही 100 ग्रामा बंगरा चैनते खंडित सर हांव तुमगेले विशयान तूं बरयता Please, yes. बट आतां थोडे सहाय करा दायता पळयता एक मिनिट हो ह्यो ह्यो कुमार नाही ह्यो प्रदीप कुमार म्हणून आता जीवन नगर पोलीस स्टेशनाक प्रमोशन जाऊन गेला ओ जीवनाग पोलीस होय पळे प्रदीप कुमार सर नमस्कार सर आप कुमारी श्रीमती म्हणू सेंचुरी टाइम्स ಅಂತ रिपोर्टर हित कोणी परेश म्हण प्रेस ओनर असत वे हंग त्या नावाचे कोणी नात न्हू म्हणजे आता नाही सुमारे 20 वर्ष फुडले तू आमचो हांगा आशिल्लो म्हणून हो तो वे ताणेची हे म्हाका विकून तो आता बन्नरघाटाला काही गोल्डन कॅशू म्हणून फॅक्टरी दवरला नाम नाम कसं सर गोल्डन कॅशू ते आशे पुरो तुम्ही म्हळ्यार तो कसं की फ्रॉड आनी करून जावन गेला खंय तशी आमकां तागेले केस एक इन्व्हेस्टिगेशन करूंक सांगला ओहो तो वे तो व्हडलो चोर तो ताका गुर्त ना तिले पोलीस ना राजकारण ना ताका पुरो जनाला फ्रॉड केलेले हे आसता गेले व्हडलो चोर तो तुमको पड़न कौन की लेडी है सर लेडी कौन रे लेडी पड़ोचा फॉरेनर बन के अस्ति फॉरेनर कौन पड़े वचा वचा Therefore, to catch a criminal, we have to become a criminal. हाँ सांग कोण तू हाय सर मगेल नाव डायना म्हणू एक सांड हेल्प जावक आसलें सर सांग कसं काम जो जावक आशिल्लो क्वालिफिकेशन कसं तू गेलाय ते नाही सर हांव एक गोल्ड स्मगलिंग बिझनेस स्टार्ट करको म्हण आसा सर गोल्ड स्मगलिंग वे हांव हांगा कॅशो बिझनेसमॅन सर हांव तुमकां एक्सप्लेन करता सर ह्या गोल्ड स्मगलिंग बिझनेस अंत मस्त बेनिफिट आसा त्यामुळे बेनिफिट आहे त्यामुळे अंगुलाचे विषय नाही पारकावाचा यो हां श्योर हांव वापस इंट्रोड्यूस करून घेता मगेल नाव डायना म्हणू हांव गोवाचे होम मिनिस्टर फेर्नांडीस कोतनावे तेंचे रिलेटिव्ह फर्नांडिस हाँ ओके कसं जावक आशिल्लें मगेले मिता सर हांव सीदो विशयाक येता हांव गोल्ड स्मगलिंग बिझनेस करको म्हण आसा गोल्ड स्मगलिंग हांव तंतु बरें ना गो मगेले कॅश यू बिझनेस
गोल्ड बिझनेस नाही. तुमगेल विषय म्हाका पुरो गोत्ता सर. तुम्ही फेक करन्सी बिझनेस करतना त्या म्हाका गोत्ता सर. तुमगेल कॉन्टॅक्ट, पोलीस कॉन्टॅक्ट, पॉलिटिशियन कॉन्टॅक्ट पुरा म्हाका गोत्ता सर. एक सान हेल्प करियंते सर. सर हांव जीवननगरांत एक ऑफिस स्टार्ट करले म्हणून असं सर. तुम्हाला खंय तरी ACPचे परिचय असले तर एक NOC जावक असलेले सर. गोल्ड बिस्किट सॅम्पल जेवस की तुगे लागी. हाँ ट्राई करता हूं. सांग परेश. एक लायक पार्टी मेळ्ळा. भयाना म्हूण नांव ती गेलाय. सांग. ती गोवाच काय. कसं काय ती का. गोवा कोण की फर्नांडिस म्हूण मिनिस्टर तागेले एक रिलेटिव्ह म्हूण सांगता ती. हो, फर्नांडिस इज द मोस्ट पॉवरफुल मिनिस्टर इन द स्टेट. सांगा. एक बेंगलोरान तुका सगळी हवाला गोल्ड बिझनेस तरी सुरू करका म्हणून एक ऑफिस एक सुरू करका म्हणतात. ओके. तुगेले एरी रहता आणि जीवन नगरात तू. ओके. NOC जाऊ का गे तिका. ताजे तरी मेगेले एक रिक्वेस्ट केली तिने. तिगेल जेन्युइननेस व्हेरीफाय केला न्हू तुवें. सक्कडनं म्हण व्हेरीफाय केला रे तिका. ओके. आणि कितले जेन्युइन म्हळ्यार रे पुरे व्हेरिफिकेशन केला हांव कळवा. एक गोल्ड बिस्किट मेगेला आतां दिल तिने. ओके 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 यू नो हांव युजली एक NOC का 3 लाख चार्ज करता. बट ती फर्नांडिस मिनिस्टराल रिलेशन जाले निमती आय विल चार्ज हर ओनली 2 lakhs बट ऑन वन कंडिशन. ती म्हाका फर्नांडिस मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट कोण दिवका, म्हाका इंट्रोड्यूस कोण दिवका. ए पाय खंडीत यो मरे मिस आनी कोर नाका. ओके रे ओके रे ओके रे. आणि 2 लाख रुपये सांगचे ना वाडू का. तुगोस यूजुअल आमी मेळची प्लेस कोस्टल ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ पाय सकाळी 1 ಗಂಟೆಗ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 101 ಮೇಳು सांग. ತುವೈ ಎತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಡೈಕೋರ್ನಿಯೋ ಚಂದಿ ಚೆಲ್ಲಿತಿ. ತುವೈ ಹೆಂಗ್ ದಿಸ್ಕನವ. AC पेला उरलेला हांव जाय तर म्हूण म्हणाल तो. 2 लाख रुपये जत म्हणला ताणे NOC का. तू एक काम करी. कोस्टल कॅन्टीन हॉटेल गोतस ना तुका. कोस्टल कॅन्टीन म्हाका लायक गोत्ता सर. भाई समची 1 घंट्याक तू थंय येऊ का. 2 लाख रुपये हाडका आणि तुगेला कितली गोल्ड बिस्किट पळय ते पुरे हाडी. जायत असला रे भाई कोस्टल कॅन्टीन हॉटेलान तू 101 1 घंटा येऊ का तू. पाय 1 ಗಂಟೆಕ ಬಾಂಗ್ರಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ आणि 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ घेऊन ಎಂತ सर. ओके. आणि वरलाल पुरा पळयत. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. हांव इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट फ्रॉम सेंचुरी टाइम्स. ऑलरेडी इथे अपॉइंटमेंट घेतलं सा. थोडी चेक करी. ओके. तुम्ही नाव. कुमारी श्रीमती म्हणून. कुमारी श्रीमती. ओके. 9:30 घेतलेलंस ना. एक्झॅक्टली. ओके. सर इज ऑन द वे. ओके. सो तुम ते वेटिंग लॉबीत वेट करत. हां हां शुअर शुअर. ओके थँक्यू. थँक्यू. या. Vinaya, you should be very, very diplomatic in your nature. नमस्ते सर. गुड मॉर्निंग सर. कुमारी श्रीमती म्हणून जर्नलिस्ट एकल्याने अपॉइंटमेंट घेतला तुम्हाला की तिथे वेटिंग लॉबीत वेट करता सर. ओके थँक्यू. नमस्कार सर. प्लीज बी सीटेड. हां. माझे नाव कुमारी श्रीमती म्हणून. हांव इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट फ्रॉम सेंचुरी टाइम्स. Oh, Century Time.
That is pride of our nation. How can I help you? सर तुम्ही संविधानाचे एक प्रमुख अंग कार्यांग म्हळ्यारी लंच घेऊनचे सरकारी अधिकारी फेक करन्सी गोल्ड स्मगलिंग अपराधिक दोरचे काम कार्यांग करका. Yes, yes, you are right. आम्ही ते काम करता सती. तू पळायला वेत आहे कन्या रावस नव्हे ते कमी अरेस्ट केला. त्या बाई सर जलारी संबीर केसन तुम्ही केवळ 20% धरतांते. सर जल्लारी मेजॉरिटी अपराध करतले लोक आराम से भोवून घेऊन असंती. दॅट्स अ डिबेटेबल इश्यू. असो तुम्ही आयलेल विषय कसं नाही. सर दुष्टांक शिक्षा दितलचे भ्रष्ट जल्लारी कसी सर. तुमगेले निष्ठुर अभिप्राय का हांव अभिनंदन करता. सी आय एम ए ओपन माइंडेड ऑफिसर. तुम्ही कसने कंप्लेंट दिया आम्ही ऍक्शन घेता. कसने सजेशन सांगलारी तक्का परिपालन करता. आता सीधा विषयात घेता. सर आम्ही मस्त दिवसासून तनिखे करून एकलो लंच घेऊनचे पोलीस ऑफिसर आणि गोल्ड स्मगलिंग फेक करन्सी गिट्टला व्यक्तीक सोदून काढला. त्या दोन्ही लोगस हांव ऑलरेडी ट्रॅप कटलसा त्यांनी खंडित सरकम पडतं. तांकां कोस्टल कॅन्टीन हॉटेल रूम नंबर 101 11 गंटेक घेवचे सांगला. सर प्लीज तुमगेले अधिकारी पेटोवन तांकां अरेस्ट करून शिक्षा देव का. हे आमगेले पत्रिका ऑफिसाचे विनंती पत्र. खंडित व्यवस्थ करता कुमारी श्रीमती. तुमगेले साहस प्रवृत्ती हांव मेचवता. अशी काम करूक मस्त धैर्य जेवका. अशील कार्यांतू क्षणाक अपाय असता. आमगेल जीवाची पणक दवरूक जेता. तुम्ही सांगचे सत्य सर. जल्लरी कोणी जावो एकल्यान मजराक गांठ बांध कनावे सर. ते काम आम्ही करतान ते. बेजार करून घेऊ नका. मिगेल मनांतू आसिले तुक सांगून सोडता. पत्रिका रंग समाजाचे चारीचे स्तंभ. दुर्दैव म्हळारी पत्रिका रंग मस्त करप्ट जाला. सत्य मिथ्य करतांती मिथ्य सत्य करतांती. त्यांनी सांगील ऐकणी म्हळारी त्यांनी ब्लॅकमेल करतात. मग ते विषय कळला सर. आमगेले सेंचुरी टाइम्स तसे नाही सर. आम्ही विभिन्न होऊन जाऊन नस सर. आम्ही काया वाचा मनसा पत्रिका धर्म पालन करतान ते. सर हीची हांव सांगील चेल्ली. हाय सर. हाय हाय सॉरी आय एम सॉरी प्लीज बेस. तुझं नाव कसं म्हणलं. दयाना. हा डायना आय रिमेंबर. ओके ओके. फर्नांडिस मिनिस्टर गोवाचो तो तू कसं लागता. आंबाचे भाव मामू. माम येस येस. हा 3 ಲಕ್ಷ NOC कतेरी. बट हांव निमगेले 2 ಲಕ್ಷ. हांव फर्नांडिस मामा सर इंट्रोड्यूस केला पर्यंत तुम्ही 1 ಲಕ್ಷ वापस देऊ. हा ओके ओके. भांगरा बिस्किट परेशची. ओ सुपर. ओके एक मिनिट. हॅलो. ये 1 मिनिट तुगेला गिदवरी. ओके. If you are not able to convince him, you should confuse him. मिस डायना तू भंगरा बिस्किटाविषयी तुगेल हवालाविषयी ओपन जावन परेशाला सांगचे. आय ॲडमायर युअर फ्रँकनेस. म्हणलं म्हणके जीवन नगरा तुगेल ऑफिस खंय आसा. लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बघलेन सर. तुम्ही एक पटी येवते सर. एक पटी कसं लायक तुगेल घराक ऑफिसाक तावळे येतात. वेलकम सर. हां फाय खंडित येता. हांव जीवन नगराचे ACP जावन आश्ट दोळटाय. तुगेल भांगरा बिझनेसाक कांय तोंदरी जायना तशें पळयता. यू डोंट वरी आय एम देर. मागीर तुगेला मामू मिनिस्टर
फर्नांडीस आल गुर्तू म्हाका कोण दिलेले जाल्यार म्हाका सायबाल परिचय जावन कसं नाही ಸ್ವಲ್ಪ सहाय जातले की तश ताजे खातीर We are officers from Lokayukta. You are arrested under gold smuggling and bribery. दिस इज द अरेस्ट वॉरंट. सर तुम्ही एकाएकी म्हाका अरेस्ट करू जाय ना प्रूफ काय सर वेर इज द वॉरंट सर प्रूफ जावका नावे ह्या स्पेक्स कॅमेरांत पुरा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला सर. हांव तुमकां दिता सर. हांव तुमी लेखिल्ले मनके डायना न्हय. हांव सेंचुरी टायम्सांत क्रायम रिपोर्टर कुमारी श्रीमती. मिस्टर कुमार उडगासकरे 20 वर्षा पुढे मेगेले अम्मा कुमारी श्रीमतीक कितले टॉर्चर दिलेल तू. मिस्टर पारेश तू उडगासकरे 20 वर्षा पुढे मेगेले अज्जो अच्युता तुगेले प्रेसान काम करतलो तेजे आत्महत्ये तूच कारण. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, sir. We are all proud of you both. हानी दोघांना अपराधी धरून शिक्षी दिवायला कार्यांगाने करचे काम हानी करून दाखयला आणि आमगे पत्रिकोद्यमाका चांग नावे हाडला. सो पत्रिकोद्यम आमगेले चारीचे आधार स्तंभ म्हणून हानी प्रूव्ह केला. सो वी आर प्राउड ऑफ यू. गिव देम ए बिग हँड. यू आर रियली ग्रेट कुमारी. आम्ही पत्रकर्ता पत्रिका धर्म पालन करता. आमगेल देशाचे संविधानांत 3 अंग आसा. शासकांग, कार्यांग, न्यायांग. ह्या 3 अंग निष्पक्ष होऊन काम केले तर देश शांती आणि सुभिक्ष जावन आसता. हे पळे शासन सभेंतू संविधान विरुद्ध घेवचे निर्धार. न्यायांगंतू अव्यवहार. कर्नाटकांतू अधिकाराचे दुरुपयोग. हे पूरा पळेतना म्हाका रगत बॉयल जाता. हे पूरा आंबेडकरांनी गांधीजी करचे द्रोह आणि अवमान न्यावे. कुमारी आमगेल भारत देश 100 वर्ष गेल्यारी बदल जायना. आमगेल देशांतू जाती निर्मूलन जावका. प्रत्येक प्रजे भारतीय जावका. आमगेल देशावयली गौरव भक्ती प्रीती पुरे आसूं का. तितले निराश जावका म्हणून ना. आता महिलास मस्त राईट्स मेळतस. कसे की तुगेल पर्सनल विषयान तू मेगेल सलहे जावका म्हणतशील न्हय. कसं ते मगेल जीवनांतू मगेल अम्माक मस्त अन्याय जाला. तिगल मरण बी जाला. हे जाऊन सुमार 20 वर्ष जाला. तिगल आत्माक हांव शांती देवका. खंडित या केस सॉल्व करूक आम्ही प्रयत्न करूया. मगेल अम्मान डैरीन बरेला. तुगेल आम्हाला डैरी दी म्हाका. तेनी आणि अमर फर्स्ट संपदा करोके स्टुडिओ बसवनगुडींत फर्स्ट मेळ्ळल्के. तुगेल अम्माक अन्याय केलेला अमराक सोदून कशी पूण तुगेल अम्माक न्याय दिवया. कुमारी या डैरींत बरयला अमरान तुगेल अम्माक केन्नाय ती तागेल घरा आपोवन व्हेलेले ना खंय. तवळी तागेल घरा एड्रेस सोदूचे आमकां मस्त कश्ट जाता. कुमारी हें सक्कट घटन जावन 20 वर्सां पयलीं चड जाला. तेन्ना तुगेल अम्माक 20 वर्स प्राय आशिल्ले. अमराक आतां सुमार एक 40 वर्स तुकून 50 वर्सां भितर आसतले. ओके आमी जाल्यार बसवनगुडीचे करोके सेंटर सुकूनची आमगेले शोधन स्टार्ट करूया. कसले एक लीड मेळू पुरो. ಸಂಪದ ಅನ್ನೋ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ಸರ್? ಸಂಪದಾನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗಲ್ಲ ಸರ್, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ನಾನು ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ. ಖಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಡೈರಿನ್ ಬರಲ್ಲ
ಅಮರಂತಿಕ ಮೇಕ್ ಮೈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳ ಮಣ್ಣು ಬರೆಲ್ಲ ते ओनर पावटे तेगेल पार्टनर म्हणून सांगूंक इटला तुगेले अम्मानी अम्मार ओटो अशी फोटो दवसगी अमरान अम्मल ओटो केदनव फोटो काढून घेवनी निमगिलारी आत नाका मगेर लायफान मस्त फोटो काढून घेवचे असनावे म्हणून म्हणले खात्री म्हाका एक उडकस काडला अम्मा आणि अमराचे एक फोटो अस पावटेन दिलेला एडवेंचर स्पोर्ट्स अंत राब हा व्हेरी नाईस हे आमकां खंय पूण एक उपयोग पडू पुरो याशो नमस्ते सर ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಆವ ಸೆಂಚುರಿ ಟೈಮ್ಸ್चे ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಮರच्या ಬಗ್ಗೆ इन्व्हेस्टिगेशन करता सर तुम्हाला कोणतरी अमर ಗೊತ್ತಸ್ವೆ मग थोडं ಕೊಂಕಣಿ येतं ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಸೆಂಚುರಿ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಅನ್ನೋ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಸರ್ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಅಮರ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಮರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವನು ಅಮರ್ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಅಂತ ತಡೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತಾ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಮೀರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ಸಮೀರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡು ನಾವು ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗ ಸಮೀರ್ ಅಲ್ಗರ್ ಕೈ हो MLA समीर अल्बा हंगाची सेकंड क्रॉस अंतु ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು यजमान तुमगेले समीर साहिब मेलका असल करकड़ असत्वे आपका भाषा समझ में नहीं आता है हिंदी में बोलिए यजमान समीर गरकड़ असवे आपका साहब से मिलना था वो घर में है क्या साहब का तबीयत अच्छा नहीं है वो जुबली हॉस्पिटल में है कंचे जुबिली हॉस्पिटल जयनगर का जुबली हॉस्पिटल ओ जयनगर म्हाका आतां जुबिली नर्सिंग होमाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा नाउ आई कैन अटॅक समीर डायरेक्टली इन द हॉस्पिटल कम विल गो राब गो म्हाका एक लायक आयडिया मेळ्ळा कसला आयडिया पळय एक जुबली नर्सिंग होमान तू एकले मेल क्लोज फ्रेंड काम करता आसा ಹಲೋ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹಾ ನಂಗೆ ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೌದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನಂಗೆ ತಂದು ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತಂದು ಕೊಡು ಬೇಗ ಬಾ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಒಂದು ಹಾಫ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ಕಣೋ. ಹಾಯ್ ನೋಡು ಇವಳು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಗುಡ್. ಇವಳು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದ್ಯಾ? ತಂದೆ ಮರೆಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ನೀನು? ತಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 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 ಕಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಬೈ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಯಸ್. कादरी मस्त थैंक्स रे. DNA टेस्ट रिपोर्ट आयल रे, रिजल्ट पॉजिटिव 100% प्रूव झाला. अमर अलिया समीच मेगले आण म्हणू. The criminals always thinks in a different manner. नमस्कार अब्बू. तुम्ही कसे संती? अब्बू कोण गो तुवा? मगे नाव कुमारी श्रीमती म्हणो. आप सेंचुरी टाइम्स ಅಂತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ जाऊन असं. तुमगे घरा गेल्यारी तुम्ही आस्पत्रेंत असंते म्हणून कळलाय. तुमका पळोन वचन म्हणून आयली. कसे संते अब्बू? थोडे किडनी प्रॉब्लम आशिल्ले. प्रोस्ट्रेट ग्लँड होड जाल्लो आसा. त्या निमित्तान हांगा एडमीट जाल्लो आसा हांव. 5 सर्जरी आस म्हणून सांगल्या. सांग तू कसन जाय आशिल्ले? अब्बू तुमगेल दोकन म्हाका न्याय जाव का? तू उतरा उतराक अब्बू अब्बू म्हणता. कोण गो तू? हांव तुमका अब्बू म्हण आपेल मागिरी हांव तुमका दू आनी जाव का? व्हॉट नॉनसेन्स यू आर टॉकिंग? ताळ होड करनाक अंते, उडगास करूंगाय अंते. 20 वर्ष पुढे तुम्ही मगेल अम्माक प्रीतीचे नाटक करून गर्भिण करले. मगेल पोलीस ऑफिसर मुखांतर मगेल अम्माक धमकी गेलेले. मगेल अम्मा भिवून तुमगेल दखून दूर गेले. नंतर एक ಚೆಲ್ಲಿ चेडक जन्म देऊन मेल्ली. ती ಚೆಲ್ಲಿच आब कुमारी श्रीमती. शट अप युअर माउथ. यू डोंट नो हू आय एम. तुगेल ब्लॅकमेल खेळू मेगेल कडेन चलना. म्हाका सक्कट मंत्रीलय परिचय आसा. पोलीस ऑफिसर्स पुरा हांव संगील कडेन येवन राबता ती. मेग्गेल वैरी फाल्स आपादन घालून कोर्टात आणल्यारी इवन कोर्टात जज्जाक बी खरीद करता असल कॅपॅसिटी म्हाका आसा. ओ म्हणल्यारी शासकांग न्यायांग कार्यांग पशी तुम्ही बलशाली आणि शक्तिशाली म्हणून जाली. बलशाली म्हणून तुक्का दाखोतसले आवश्यकता म्हाका कसने ना. पुरो म्हाका तू अपराधी म्हणतने वे. कसन आसा तुगेले एक साक्षी? अब्बाजान साक्षी निमगितंतवे. हे फोटो पळया. हांत तू आणि एक ಚೆಲ್ಲಿ अस. त्या ಚೆಲ್ಲಿच मगेल अम्मा. तुमगेल उजव्या हाताचे रट्टे पडेंते. त्यांत एक स्वॉडाचे टॅटू अस. ते टॅटूची अत्तवी तुमगेल हाताचे रट्टेर अस. हे तुमगेल बिझनेस पार्टनर पावटेन काढल फोटो. पावटे कोटस येऊन साक्षी सांगक रेडी अस. कोण पावटे म्हणून म्हाका गुतना. तू एक लायक स्टोरी रायटर आसचा पुरो. त्या देखून लायक स्टोरी करता तू. तुका अनेक प्रूफ दाखयता. तुगेल आणि पावटेचे पार्टनरशिप डीड. अंतु तुगेले सिग्नेचर एड्रेस पुरा अस. सकडपाशी गोर अपराध मेळ्ळारी तुम्ही मगेले अम्माक तुगेले नाव अमर म्हणून सांगल्ले. बट तुझे रियल नाव समीर. होय की नाही की? हे पळे तू मगेले अब्बूजान म्हणून सांगक DNA रिपोर्ट. DNA रिपोर्टक तुगेले ब्लड आणि युरिन सॅम्पल कसे मेळले म्हणून निमगू नका. ते मगेल सिक्रेट. प्लीज कुमारी हांव मगेल चूक पुरा अपवता. प्लीज गो. हांव केलेली चुकेक म्हाका पश्चाताप जाता आसा. आनी ताजे खातीर हांव तुका परिहार बी दिता. सांगी कितले दुड्ड जावका म्हूण सांगी. कस्सला ऐकनाब म्हाका जावका न्याय. अपराधी कोणी कर ताका शिक्षा जावका. मगेल अम्माल मनके मस्त जनक अन्याय जाला. तंक जावका न्याय.
तुमगेल तसल्या नीच जनाचे मित्त हजार हजार लोकांचे प्राण गेला तेंगेल आत्माक शांती मिळका तेंगेल आत्माक शांती मिळका तेंगेल आत्माक शांती मिळका हे बुलेटा शब्द कोणाकही मारनुकाळाल शब्द मोडलेकलेव नाही कार्यांग शासकांग आणि न्यायांगान ತಂಗೇಲ್ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯಂತೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾರಿ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿಯುತ ಜಾವನಸ್ತಾ ಮಳಲೆ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಬಂಧು ಬಾಂಧವಾಲೆ आणि बहिण्याले ध्वनीचे संकेत न्याय धर्म सत्य जाऊ का समाजाचे मंत्र न्यायांग व्यवस्थेन तू चलता स्वतंत्र न्याय धर्म सत्य जौक समाजाच मंत्र न्यायांग व्यवस्थेन तो चलता स्वतंत्र नग्न सत्या